मतां फोडपा खातीर वेंचणुकेक रावपा खातीर हांव सिद्धार्थ न्ही, हांव वेंचणूक जिखपा खातीर रावलां. तशेंच भाजपान दवरिल्लो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार म्हजे बरोबर शर्यतीन ना, ताका भाजपान वापरला अशें मत गोवा सुरक्षा मंचाचो पणजी पोट वेंचणुकेचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकारान उक्तायला. जेन्ना एक पक्ष जो आसा तो आपलो विचार घेवन येता, तो निवडणुकीक उबे दवरता आनी हांव निवडणुकीक रावला, स्पेशली हांव रावलां तांचो सगळ्यांचो प्रमुख गोवा सुरक्षा मंचाचो, तो कितें फोडपाक रावला काय म्हणून, इतले चिल्लर काय म्हणून सिद्धार्था भशेन आमी जिखपाक रावले मरे आनी जिखतले हाजो कॉन्फिडन्स जो आसा, ओवर कॉन्फिडन्स न्ही, कॉन्फिडन्स जो बिल्डअप जाला ओवर ए पिरियड ऑफ डेज आनी काही दीस उरल्या न्ही, तातूंत कॉर्नर मिटिंग्स बी असल्या प्रकारचे उरल्या आनी थोरो संपर्क जो आसा तो उरला, त्यामुळे ती गॅरंटी जी आसा ती आसा, त्यामुळे फुडपाक न्ही. आनी म्हणून सिद्धार्थ कुंकळकाराक हांव प्रतिस्पर्धी मानिना, कित्याक तो अल्पमतान आसा बाबडो, ताका बळीचो बकरो केलो. पणजेन स्मार्ट सिटीच्या नांवान जे कितें भ्रश्टाचार चालू आसा ताचेरय सुभाष वेलिंगकारान बोट दवरला. भारतीय जनता पार्टीन ताजेर सगळ्यांची फिंगर्स आर पॉइंटेड टू हिम. स्मार्ट सिटीन वेर देर इज स्मोक देर इज फायर. पूर्ण डेटा आमी कलेक्ट करतात. काल एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली, ती ताजी झलक आशिल्ली आनी ज्यो गजाली केल्या पळय, एक एक लायटीचो खांबाची किंमत कितली आसतली ती दाखयता तुमकां मागीर. म्हणजे मळ्यांतल्यो ज्यो इस्काती केल्या, ज्यो मुष्टिबंड हायस्कुला कडल्यान वयर वता पळय, ते कितल्या कोटीचो तो प्रोजेक्ट, कोटीचो प्रोजेक्ट अजापूच दिसलें म्हाका. म्हणजे बारीक बारीक कोणाक लायट घातली ती 10 कोटींची, फ्रीज घेतलो 15 कोटींचो, कॅमेरा विकत घेतलो 1.5 लाखाचो. अरे 10,000 हे हातूंतल्यान सगळे लोकां कडेन हें सगळें लचांडां जी आसा ही सगळे पयशे खावपाची नाटकां आनी काही जाणांची तुमड्यो भरपाची नाटकां. दे डोंट हॅव प्रायोरिटीज फॉर पणजी. स्मार्ट सिटी योजनेंतल्यान देर आर नॉर्म्स, त्या नॉर्म्सा प्रमाणे वचपाक जाय. पयशे खावपा खातीर हें करूंक ना.